नमस्कार मित्रांनो, फामाद या आमच्या एका नव्या कार्यावळीन तुमचे स्वागत. परत एकदा फामाद फोंड्यांत पावल्या. एक्चुअली फोंड्या भायर अजून वचोंकूच ना, आमी फोंड्यांत आसा. तुमकां फाटल्या आठवड्यान आमी अंतरा गोल्ड एंड डायमंड शोरूम हाची एक झलक दाखयलेली. ह्या एपिसोडान ह्या भागान फामाद ह्या कार्यावळीच्या ह्या भागान अंतरा शोरूम डायमंड अँड गोल्ड ह्या शोरूमाचो आमी सगळो प्रवास करूया. म्हणजे सामको डिटेल प्रवास करूया. पण अंतरा शोरूम जाले तयार खंयच्यान, म्हणजे अंतरा शोरूम आयज जो दिमाखान फोंड्या म्हालान उबो आसा, फोंड्याची आन बान शान अशें म्हणू शकता. हो अंतरा शोरूम जालो कसो, तर ताचो उगम अंतरा शोरूम, अंतरा ह्या आस्थापनाची गंगोत्री म्हटल्यार जाता ती म्हणजे रायकर ज्वेलर्साचें हें आमी जें आतां शॉप हांगा आमी आसा ती अंतरा शोरूमाची सुरवात जाली हांगासून, तेजो उगम हांगासून. कितें आसा, कितें जालें, कशें कितें तयार जालें हें आमकां सगळें सांगतले अंतरा शोरूमाचे रायकर ज्वेलर्साचे पात्रांव बाब अवधूत रायकार. सो जाणून घेवया बाब अवधूत रायकार हांचे कडेन. सर, तुमचें स्वागत फामाद ह्या आमच्या कार्यावळीन. एक्चुअली परत एकदा स्वागत. फाटल्या फावटी आमी एक बारीकशी झलक पयल्ली. आयज तुमी आमकां सांगा, रायकर ज्वेलर्साचो हो तुमचो सगळ्यान पयलींचो म्हणजे तुमचे पयलींचें शॉप आनी हांगासून अंतरा शोरूम, एक भव्य दिव्य शोरूम, हो प्रवास आनी तुमच्या बद्दल आमच्या मातशें विवरांक सांगा. ओके. पयलीं म्हणजे आमचो स्टार्ट जालो 20 वर्सां पयलीं, कळ्ळें न्ही. तेन्ना आमचें सामकें बारीक आशिल्लें, कांय नाशिल्लें. सो जशें जशें आमी कस्टमर वाडयले, कस्टमराक बरें सर्वीस दिली, भांगर बरें दिलें, तशें तशें कस्टमर आमचे वाडले. आमी 1998 आमी स्टार्ट केल्लो, तेन्ना आतां ताका 20 वर्सां जावन गेली. सो पयलीं मातशे त्रास जाले आमकां हें जावपाक, बिल्ट अप जावपाक. जशें जशें दीस गेले तशें तशें कस्टमर वाडले आमचे. मेन म्हणजे भांगर सर्वीस हें इम्पॉर्टंट. भांगर सारकें आमी एक्युरेट दिलें. आजुनूय लोक 20-20 वर्सां भांगर पळोवन आमचे कडेन येतात, कळ्ळें न्ही. सो तेज्या खातीर आमी अशी इतली गिरायक येयली आमकां की आमी चिंतलें की कितें तरी नवें आनी कितें तरी दुसरेंच करचें. कित्याक व्हडले व्हडले ज्वेलर्स येतात आनी मोठी दुकान घालतात. सो गोंयकार थंयच आसा, गोंयकार कांयच करपाक शकना, करना, आसतना करना. सो आमी चिंतलें कितें तरी वेगळें करचें. सो त्या खातीर आमी एक अंतरा ब्रँड काडलो. सो 20 वर्सांनी आमी काम करून मेहनत करून अंतरा ब्रँड काडलो. पयलीं आमी भावान स्टार्ट केली. सो भावान मागीर ते मदीं एक 7-8 वर्सांनी दुसरें दुकान घातलें. पूण मागीर तें हांवेनूच स्टार्ट केलें परतें, म्हणजे दुकान घालतकूच हांव बसलो, हांवें तें बरें ग्रो केलें. ग्रो करना फुडें म्हणजे कस्टमर येयले गेले म्हणटकूच जशें जशें फामाद जालें तशें तशें आमकां कामूय मेळ्ळें, खूब काम मेळ्ळें. आनी आमी कितें आसा, कस्टमराक वायट अशें नदरेन म्हणजे वायट अशें कांय उतरां दिवना, बरी सर्वीस दिली. हय, आनी कस्टमराक त्रास म्हणजे कितें जालें, आमी भांगर बरें दिलें म्हणून कस्टमराक त्रास जालो. सो कस्टमर येयल्या फुडें ते बरें आनी कस्टमराक बरें वरायटीज मेळची म्हणून आमी नवी अंतरा सुरू केली. हें आमचें मातशें धाकलें दुकान जालें. सो आमकां वरायटीज दवरपाक मेळनासली. सो त्या खातीर एक प्लस पॉयंट आशिल्लो की आमकां थंय अंतरा डायमंड शोरूम आसा, तो 4 दुकानां आसा, व्हडलो शोरूम आसा. सो थंय आमकां वरायटीज फूल दवरपाक मेळ्ळी. आनीक बरें दिसता, कस्टमर येना फुडें खूश जाता, बाबा आं बरें जालें अशें म्हणून. आतां म्हाका 45 वर्सां. सो एक 20 वर्सां पयलीं स्टार्ट केली. जस्ट आमी कॉलेज जाली, 11वी केली आनी मागीर बापूय एक्सपायर जालो. सो मागीर एकदम मेहनत केली आमी. मेहनत करून 10 वर्सां काम केलें, स्वता काम केलें. आनी मागीर एक बारीकसो शोरूम घातलेलो आमी. सो बारीक शोरूम करून कस्टमराक ट्रस्ट येयलो आनी मागीर ते आमी इल्ले करून मोठे केले. ते भांगर पळोवन परतो येता, कित्याक सांगू आमची क्वॉलिटीच बरी आशिल्ली न्ही. असोच एक ब्रँड तयार जायना. भरपूर मेहनत आणि भरपूर कश्ट आणि खूपसो तेप वता. जवळ 2 दशकां तेंच्यांनी त्रास काडून आपली युक्त म्हणजे सगळे आयडिया यूज करून आपले कश्ट काडून अंतरा हो ब्रँड मागीर तयार जाला. 2 दशकां म्हणजे 20 वर्सां लागली तो ब्रँड तयार जावपाक. सो ह्या अंतरा ब्रँडाचो भव्य दिव्य असो शोरूम फोंड्या म्हालान आसात. आतां आमी फाटल्या फावटी एक झलक पयली. आयज अंतरा शोरूम, गोल्ड एंड डायमंड शोरूम आमी डिटेल पळोवया. हें आमचें फोंड्याचें फामाद अंतरा डायमंड अँड गोल्ड शोरूम ऑपोजीट एक्सीस बँक.
आमी आयज रायकर ज्वेलर्स फोंडा हाचो आपलो ओन ब्रँड अंतरा डायमंड अँड गोल्ड ह्या तेंच्या भव्य दिव्य आनी सुंदर अशा शोरुमान आसा. फोंड्याची शान म्हणूं शकता आनी फोंड्यान सामकें फामाद अशें हें ज्वेलरी शॉप. सर पळोवं शकता घेतलो काय खबर ना केन्ना घालून पळोवपाक ते हरकत आहा. इतलें बरें दिसता आनी गडगंज सामकें. हें तुमी हांगा येवन अवश्य घेया कळ्ळें. बेश्टें पळोवं नाका, हांगा येवन घेवपाकूय जाय. सुपर्ब आसा कलेक्शन. एका फुडें म्हणजे तुमी इतले हांगा येवन हें जातलें की हें घेवं काय तें घेवं. म्हाजें आतां अशें जालां की कितें घेवं तेंच कळना म्हाका. लवली, नायस. This is called mascot. सर किती आहे हाची रेंज? हे वजन न्ही जवळजवळ एक 50 ग्रामाच्या आसपास आसा. तेजे एक 1.5 लाखाच्या आसपास पडटले. 1.5 लाख. 1 लाख आसपास. स्टार्टिंग रेंज किती आहे मास्कोताची तुमच्या कडेन? आसता 20-25-30 हजार थंयच्यान start. आसता. सो सध्या तुम्ही पळयता हांवें वॉच घातल्या गोल्ड बेस्ड वॉच आनी हे एक न्यू लेटस्ट फॅशन मास्कॉट जेंट्सांचें. ही भरगच सारकी चेन गोल्ड चेन घातल्या. सो एक्चुली बरें फील सारकें वेगळेंच फिलींग येता म्हाका. कळना सांगपाक. पण ते थोड्या टायमा खातीर कित्याक ते काडून दिवंक जाय म्हाका परत. अंतरा डायमंड अँड गोल्ड ही आउटलेट रायकर ज्वेलरांची ही एवरी मंथ लकी ड्रॉ घेता. एप्रील म्हयन्यानसून आमी स्टार्ट केल्लो आसा आमचो लकी ड्रॉ. त्या म्हयन्याक गाडी दवरलेली आसा आमी. सो ती लागिल्ली आसा मालिनी सेतुरामन हिका आनी ती बॉम्बेची आसा. बायक दवरलेली आसा एक्सेस 125. मे म्हयन्यान आमी टी व्ही दवरलेली आसा. सो ती लागिल्ली आसा नरेश नायक हाका आनी तो आसा बोरयेचो. तांच्या घरान लगीण आशिल्लें त्याच दिसा. जुनान कितें दवरलेलें? जुनान आमी फ्रीज दवरलेलो आसा आनी तो लागिल्लो आसा कांचन नागरसेकर हाका. ती खंयची? ती पुणेचीच. पुणेची हय. फ्रीज फ्रीज हय रेफ्रिजरेटर. हो तुमी आतां हांगा पळयता पळय हो बंपर ड्रॉ क्वीड गाडी दवरल्या पळय ती एनिवर्सरी 18 फेब्रुवारी. अंतरा डायमंड अँड गोल्डाची एनिवर्सरी 18 फेब्रुवारी 2018 जातली. सो त्या दिसा हो लकी ड्रॉ ओपन जातलो आनी गाडी कोण लकी आहा पळय ताका लागतली. सो तेजे लॉट्स जे आसा पळय हांगा कुपन दिता ते हांगा तुमी घालपाचे हाडून. तुमकां जर ही गाडी जाय लागलेली जाल्यार तुमकां हांगा येवन ते कुपन घेवन हांगा बॉक्सान तुमकां कुपन बॉक्सान घालचें पडटलें. पण जाणून घेवया की कितें एक्झॅक्टली. सर आतां एनिवर्सरीचो हो ड्रॉ आसा पळय क्वीड गाडी दवरल्या तुमी. आतां कितें करप म्हाका जर पार्टिसिपेट जावपा जाल्यार? एक्चुली कितें आसा सांग पळय तुवें एक कितें खरेदी केली न्ही तेजेर आमी एक कुपन इश्यू करतात. सो कुपनाचेर नांव बरोवन तेतून ड्रॉप बॉक्सान घालतात. सो ड्रॉप बॉक्सान घालता म्हयन्या एक प्रायस दवरला. सो त्या ड्रॉप बॉक्सांतले एक प्रायस काडटात आनी ताका टी व्ही फ्रीज कितें तें लागलें तें सिलेक्शन करतात. सो ती कुपनां मागीर काडटात आनी सेपरेट दवरतात. सो ती कुपनां मागीर ते वर्साक एनिवर्सरीक आमी यूज करतले. ती खूब जातली कळ्ळें न्ही. सो ती सगळें मिक्स करून आमी तेन्ना गाडी दवरल्या स्कूटर दवरल्या फ्रीज दवरल्या टी व्ही दवरल्या सगळे प्रायस दवरतले. कळ्ळें न्ही. तुमी येवपाची खरेदी करपाची आनी कुपन घेवपाची आनी गाडी व्हरपाची. बेस्ट बार्गेन सारको बेस्ट. कळ्ळें तुका. हांगा खरेदी करा आनी मागीर लास्ट गाडी बी व्हर. सो डोंट फॉरगेट हांगा येया खरेदी करा. कुपन मेळटा ते कुपन बॉक्सान घाला. सांगोय ना ही क्वीट तुमच्याच नशिबान आसूं शकता. पण ठिकाण खंयचें? अंतरा डायमंड अँड गोल्ड रायकर ज्वेलर्स
कळ्ळें? फोंडा मडगांव रोड ऑपोजीट एक्सीस बँक. सो रायकर ज्वेलर्स, अंतरा डायमंड अँड गोल्ड ह्या शोरुमान तुम्ही एंट्री मारताच तुमची नजर पडटली ती म्हणजे हांगासर बँगल्सांचो सामको वेरायटी ऑफ बँगल्स हांगा गोल्ड बँगल्स डिस्प्लेक आसा. मॅडम आमकां सांगा म्हणजे वेरायटी आनी प्रायस रेंज आनी कितें स्पेशलिटीज. प्लीज लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर. हे आसा ते आतां लेटस्ट म्हणजे आतांची बायलां मॉडर्न आसा न्ही, सो ती कामा बी वता म्हणटकूच एकूच घालता. ही लेटस्ट म्हणजे बायलां आतांच्या हेका घालपाक. आनी प्रायस आसा तेंगेले 50-60 चड ना, अशी बरी रेंजीन आसा म्हणजे आतां जाता तशी घालपाक. आनी अशी 60-80 रेंज सुद्दां आसा ही. आनी तेजे मागीर ही येता, ही बी तशीच आसा. आनी ही आसा ती लेटस्ट पॅटर्न आसा म्हणजे आतां वरायटीज येता वयता खूब न्ही, सो ही आसा आमची आसा पळय ही आतां आसा म्हणल्यार रोखडीच ना जाता. लोक खूब फास्ट सेलिंग. हय फास्ट सेलिंग आसा म्हणजे आयज आसा तो 8 दिसांनी एकदां आमचे कडेन स्टॉक उरना इतले वता. 4 कांकणां आतां घालताच न्हू चेडवां भुरग्यांक, सो ती अशी पण लेटस्ट आसा ही. पयलीं आमी ती हेजेर करतालीं तशी ना, ही मशिनाचेर आनी बरी वरायटीज तेजी बरी आसा आनी डिझायन्स बरे आसा. आनी 4 कांकणाची ही सिंपल म्हणजे ही मॉडर्न म्हणजे बरी आसा लेटस्ट घालपाची सारकी. हेंचे तुमकां पॅटर्न पयल्यारूच कळटलें म्हणजे खंयशे मेळपाना तुमकां आतां अशें लेटस्टूच घालता ही पिचोडी लेटस्ट डिझायन. मागीर पल्साची ही व्हडली पाटली चड हितून केले ग्रामान. आनी हे गोट आनी रुबी घालूंक कांकणां ही वरायटीज आसा ह्या हितून. ही कॉयनाची कांकणां आनी ही गोट आमचो म्हणजे चड हितून ग्रामान. ही पिटुकांची ही मातशी लेटस्ट पिटूक घालून म्हणजे मॉडिफाय पक्यांची एक दिसले. आनी ही पोळ्यांची म्हणल्यार बरी ती चड रेंजीन वयता आनी तेंगेले 1 लाख क्रॉस जाता. थोडे ना थोडे कांकणां आसा आमचे हितून कांकणां आसा आनी हे थोडे आसा हे टेंपल फिनिशिंगान आसा. आनी हे सगळे म्हणजे भायले पॅटर्न थोडे आनी हे आसा ते ट्रेडिशनल. हे आमचे ट्रेडिशनल म्हणजे आमचो गोंयचो लोक घालता ते. आनी हे भायले पॅटर्न हे सगळे थोडे आनी हे बीग हितून आसा. मातशें बरें आसा हय आनी तशेंच हे कांकणां बी चड ग्रामान बसयल्ली आसा. तेंची 1 लाखा वयर क्रॉस जाता तेंची चड. चौकान नेकलेस म्हणजे हितून हे केला तो डायमंड्स आसा म्हणल्यार अमेरिकन डायमंड्स आसा तेका. 2-3 लाख जातले. 2-3 लाख. आनी ही सर आसा ती पार्टी वेअरूच म्हणजे ही कांकणां सुद्दां पार्टी वेअर सिंगल सुद्दां घाले येता. आनी हे डूल ट्रेडिशनल डूल आमची गोवन्स घालता महाराष्ट्रान घालता. डिझायन वेगळोच दिसता म्हणजे असो फुडल्यान मागीर अशें कितें म्हणजे कव घेतला तेका. हे व्हंकलेक बीन स्पेशल व्हंकलेक स्पेशल सारकें न्हू. हय केन्ना घालपाचें अशें पार्टी वेअरूय चलता आनी लग्नाकूय हे जाता. कितें म्हटलें बेंगल विथ फिंगरींग. तुमी आतां ठरयल्लें आहा की हांगा येतली आनी एकूतले खंयचे तरी घेतले म्हणून. सारकें न्हू. आनीक आसा मातशी राव आनीक वेरायटी दाखोवपाचो आसा. आतां नेक्स्ट कावंटरार वता हांव. डायमंड काउंटर हो फूल डायमंड आसा.
इयरिंग्स पयले आमी आनी डिफरंट टायप ऑफ ते कान बीन सगळे ते पयले तुशी रायट तुशी पयले आनी कोथमिरीची माळ आनी रुद्राक्ष बी सगळे पयले. आतां द स्टार म्हणटा पळय ऑफ दीस शोरूम जो प्रत्येक बायलेक पयले काय हवंसं वाटणारा म्हणटा पळय ते म्हणजे नेकलेस. आतां मातशें नेकलेसा कडेन लक्ष दिवया. येस तुमी रावल्ली हात उरतेन खबर आहा म्हाका की नेकलेसीस केन्ना दाखयतले. लेट्स हॅव अ लूक एट द नेकलेस. बाय मातशें आमकां सांग नेकलेसीस तुजे वेरायटीज आनी स्पेशलिटीज सांग नेकलेसाची. ट्रेडिशनल म्हटल्यार आमचे कडेन गळसरी आसा आनी स्मॉल नेकलेसीस प्लस आमचे कडेन हेवी आसा हेवी नेकलेस आसा लायट वेटान पूण पळोवपाक भक्कम दिसपाचे आसा. हेका एंटीक नेकलेस म्हणटा. हे पळोवपाक मोठे दिसता बट हेजो वेट सामको कमी आसता. ही एक वॉकी आनी हेचे आसा 75-80. हो आसा तुका एक विदीन 1 lakh. हेंची रेंज आसा तुका अबाव 1 lakh. हो मातसो चड हेवी आसा 1 lakh 1,15,20. बेबी ब्रेसलेट आहा बेबी ब्रेसलेट आनी रावंड इयरिंग्स स्मॉल बेबीसाठी आनी बांगडेळे आसा कानचे आनी लॉकेट्स आहा गणपती लक्ष्मी डिफरंट टायप चेनींग घालपाचे आहा. प्लस हेजी कॅथलिकाचे लॉकेट्स आहा तुका क्रॉस बी तितून वरायटीज मेळटले डिफरंट आनी गणपतीचे सुद्दां डिफरंट वरायटीज आहा साईबाबा डिफरंट आहा. कॅथलीक घालता तसले नेकलेस सगळे डिफरंट वरायटीज आसा. तेची रेंज अबावट सगळे लायट वेटान आसा म्हणजे फूल सेटाक एक 40-50,000 भितर फूल सेट येता. स्टार्टींग 40-50,000 हायेस्ट हायेस्ट 80 करपा मेळटा. हे सगळे चडशे लायट वेटान आसा. आय थिंक दीस इज गिजगिजलें नेकलेस आनी आय एम शुअर हे श्रावणान घातल्यार चड बरें. श्रावण नित्य सुरू जाला. श्रावणान खूब अपील जातलें कित्याक बटरफ्लाय कसो दिसता ग्रीन कलर आसा वेगळे वेगळे कलर्स आसा तेका म्हणजे गिजबिजलें म्हणजे कळ्ळें तुका एकदम गिजबिजलें. दीस इज रियली परफेक्ट फॉर श्रावण. आजून टायम वचूंक ना. श्रावण स्टार्ट जावन 2-3 दीस जाल्या म्हयनो उरला आजून. सो प्लीज यू कॅन बाय दीस गिजबिजले हियर. हेचो फूल सेट आसा म्हणजे हे नेकलेस आसा तातूंत हे पके आसा ताचे बँगल्स हे फिंगरींग आसा हे मिनी पके आसा तातूंत. सो हे फूल पक्याचो फूल सेट ओके. तशेंच हे बाजूबंद आसा हे एडजस्टेबल आसा. हो वाकी म्हणटा तो बाजूबंद एडजस्टेबल म्हणजे असो तेका दात बीन घालपाक ना ना तशें ना एडजस्ट. एक सपोजींग बारीक जालें सुद्दां जाल्यार एडजस्ट करपाक मेळटा. हातून तुका कितें हो एडजस्ट करपाक मेळना. हो सुद्दां सेम हय सेम बाजूबंद बाजूबंद आनी ते आमचे ट्रेडिशनल गा ते एडजस्ट करपाक मेळना. ते तुका लुक्स वाडोनूच एडजस्ट करपाक मेळना.
मित्रांनो, फामादाचो हो फोंडा एडिशन आयज हांगाच सोंपोवया. परत केन्ना तरी आमी फोंडा रोखडे येतलेच तेन्ना तुमकां फोंडाच्यो आनीक कांय गजाली, फोंडा बद्दल आनीक कांय म्हायती आमी तुमकां जरूर दितले. तुमकांय जर फामाद जावपाचें आसा, फामाद करपाचें आसा आनी फामाद ह्या कार्यावळीन येवपाचें आसा जाल्यार जरूर म्हाका मुजरत फोन करात. 8390540510 8390540510 ह्या मोबायलाचेर. नाजाल्यार तुमी म्हाका मेल करूं शकता marketing@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. तर मित्रांनो, फुडल्या सप्तकान मेळटा म्हटल्यार आनी तुमकां आनी एक ठिकाण दाखयता म्हटल्यार फामाद पळयत रावा, फामाद करीत रावा आनी फामाद जायत रावा. देव बरें करूं.